महाराष्ट्रातल्या तिळाई धरणांतल्यान उदक सोडपाक सुरवात जाल्या। उदक सोडपा विशींचो कल्पना दिवपी आदेश काल सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान काडिल्लो। तिळाई धरणाचें उदक व्हांवून सकयल येता, ताका लागून बार्देस म्हालांतल्या लोकांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा। महाराष्ट्रातल्या तिळारी धरणांतल्यान उदकाचो विसर्ग हातो सुरू केल्लो आसा आणि आयज सकाळी 8 जावन 10 मिनटांनी तिळारीचे जे उदक आसा ते सोडलां। काल अशी अफवा सुरू जाली की काय सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ येयले की कालच्यान तिळारीचे उदक सोडटात, पूण कालच्यान तिळारीचे उदक हे सोडूंक नासले। आयज शेनवारा सकाळी तिळारीचे उदक हे सोडलां आणि तशी माहिती जी आहा ती सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनान सुद्धा दिल्ली आसा। 106.70 मिलीमीटर इतके उदक भरल्या उपरांत तिळारीच्या धरणांतल्यान उदक हें आतां सकयल सोडलेलें आसा। ताका लागून सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन किंवा तालुका प्रशासन हे सगळे सतर्क जाल्ले आसात आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सुद्धा तेंचो जो आसा तो सतर्क जाल्लो आसा। आणि हें उदक सोडल्या कारणान जिल्हा प्रशासनान सगळ्यांक सांगलां की प्रत्येकान सतर्क रावचें, कारण तिळारी हें खूब म्हत्वाचें धरण आनी तेचें उदक सकयल सोडल्या उपरांत ते गोंयान सुद्धा येता। गोंयच्यो ज्यो न्हंयो आसात ताका तेचें उदक मेळटा आणि फाटल्या फावटी आमी पळयलेलें आसा की तिळारीचें उदक सोडल्या उपरांत शापोरा न्हंय सारकी न्हंय आसात किंवा बाकीच्यो न्हंय आसात थंय उदकाची पातळी थोडी वाडटा। कोलवाड आणि बार्देस खास करून जो तालुका आसा त्या बार्देस म्हालान हेचो मातसो फटको बसता, ताका लागून भिवपाची गरज ना अशें सांगलां, पूण नागरिकांनी सतर्क रावपाक जाय असो सुद्धा जो एक संदेश हो जिल्हा प्रशासनान दिला। सकाळी उदक आयज तिळारीच्या धरणांतल्यान सोडल्या उपरांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जी कलेक्टर आसा, जिल्लोधिकारी आसा मंजू लक्ष्मी हांणी थंय सुवातेर वचून इतर बाकीचे जे अधिकारी आसले तांकां वांगडा घेवन ह्या तिळारीच्या धरणांतल्यान जे उदक सोडलां त्या सगळ्या परिस्थितीचो आढावो घेतलेलो आसा। ताका लागून तिळारी धरणांतल्यान उदक आयज सकाळच्यान सोडलां। काल सोडलां अश्यो ज्यो कांय बातम्यो येताल्यो किंवा व्हिडिओ येताले ते सारके न्हू, ते खोटे आसले अशा तरेचो अशी माहिती सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान कळीत केला। ताका लागून जे तिळारीचे उदक सकयल व्हांवत येता आणि गोंयांक खास करून बार्देस म्हालाक जसो फटको बसता थंयसरल्या लोकांनी मातशें सादूर रावचें। भिवपाची गरज ना, पूण मातशी जतनाय म्हूण सादूर रावपाची गरज आसा।